आमकां जे शॉर्टफॉल आहा तो प्रोसेस चालू आहा आणि माझ्या मताप्रमाणे आम्ही 108च्या माध्यमांतल्यानूच आम्ही हर्स वॅन आणि एम्ब्युलन्सीस चलोवपाची गरज आहा. कारण आमचे कडेन आमी पळयता की आमचो जो स्टाफ आसल्यार मागीर तेजेन ऑक्सिजन सारकें आहा काय, तेजेन सगळे फेसिलिटीज आहा काय ना काय, त्या दिसा गाडी गरज पडटा तेन्ना तो ड्रायव्हर नासता. आयज विचार करा की कार्डियक पेशंटाक जेन्ना गरज पडली गाडी, हे गाडीच खंय तरी करून डॅमेज करून मागीर सांगता की आपण एकटो कॅज्युअल लिव्हर वयता. 3 जाणांक हांवें सस्पेंड केला. एक म्हणजे ओवरऑल जो इन्चार्ज आहा आणि 2 ड्रायव्हर हांवें सस्पेंड केला आणि सस्पेंड जावपाची शक्यता हांवें ऑलरेडी तांकां जितके मेमो दिल्या सोडले आणि आमचो करपाचो प्रयत्न चल्ला. देर आसा आतां ICU ते डॉक्टर्स आनी सेटअप घेतलेले आसा ते बेगीन चालू करता. ते OTचो कितें विशय आहा. हांव आतां मुख्यमंत्री पत्र बरोवन की पयलीं आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आमी थारायल्लें की त्यो ज्यो हॉस्पिटलांची GSIDCन बांदलेले ते हॉस्पिटल आमी GSIDC अंडरूच मेंटेन करतले म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतलो की ते PWDचे बिकॉज फास्ट ट्रॅक बॉडी म्हटल्यार GSIDC म्हणजे मेंटेनन्स बी आमकां करपाक बरें पडटलें. पण मुख्यमंत्रीची परवानगी घेवची नासतली. एपॅक्स किडनीक हांवें आतां सांगलेलें आसा लोकांनी ब्लँकेटी बी घराच्यान हाडपाची गरज ना. थंय बी शीतल हेगडे डॉक्टर आहा, सिनियर डॉक्टर आहा. पूण तेजे सारके आनी कंसल्टंट्स सगळे डायलिसीस सेंटरान विकली विजीट नाल्यार एटलीस्ट ट्वायस वीक विजीट करपाची गरज आहा. कित्याक डॉक्टराक सांगून ते एक्यूज पेशंट जे आसता प्लीज डोंट एक्सटेंड देम पेंडींग. फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर इमर्जन्सी पेशंट. एक्यूजाक कीप अ सेपरेट वर्टिकल.